मम्मी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी। हॅलो। तर तुम्ही म्हणटली काली बीन खंय गेल्ली आयजय बी खंय वयता गा म्हणून। तर काल आमी गेल्ली संडे मार्केटांक, म्हळ्यार मार्केटांक शॉपिंग अशें करपाक न्ही, जस्ट अशें नॉर्मल बारीकशें टेलरा फुडें काम अशें म्हणून काल गेली संडे मार्केटान। आणि आयज आसा मंडे सोमार आयज, आनी जशें की तुमकां हांवें कालच्या परच्या व्हिडिओन सांगलें पयलीं की रक्षाबंधन आनी म्हाका वचपाक जाय आशिल्लें, वचपाकच मेळुना म्हणून। तर आयज फायनली आमी न्ही घरा कडल्यान भायर सरल्या वचपा खातीर। घरा खूप दिसांनी केन्ना गेल्ली याद बी ना दिसता घरा कडेन। तर सावड्ड्या वयता आमी घरा म्हणटकीर, खूब जाणांनी कन्फ्यूज जाता घरा म्हणटकीर। तर सावड्ड्या वयता घरा, मा घरा वयता। आनीक आतां बेबी शावर बी जालो न्ही, सो मातशें रिलीफ असो। आतां आनी एक 4-5 दिसांनी मागीर 4-5 न्ही, आनी 8 दिसांनी मागीर चवथीची धांवपळ न्ही रे, चवथ आसतली न्ही। सो आयज आमी वता घरा, रक्षाबंधन आसा, म्हळ्यार रक्षाबंधन सेलिब्रेट करपा खातीर वचूच नाशिल्लें, भयण बी ना न्ही हांगासर। सो हांव वचना जाल्यार मागीर कोण बांदतलो राखी अशें म्हणून एक्चुअली त्याच दिसा वचपाक जाय आशिल्लें, पण त्या दिसा पावलें ना, कालय पावलें ना। आयज या म्हटलें एका, सो आयज वता। कोणाक सांगून ना तांकां बिनिता म्हणून, ते आसा कामाक गेल्या खंय कितें कांय खबर ना। आतां वाटेर सावन फोन करूं जाय की सांजे या म्हणून। आनी अशें बी म्हटलें की चल या आयज रक्षाबंधनाक राखी बांदया तांकां। आनी फाल्यांनी म्हाजे 2 अपॉयंटमेंट आसा डॉक्टरा कडेन, एक सोनोग्राफी आनी सेकेंड मागीर तो सोनोग्राफीचो रिपोर्ट घेवन डॉक्टरा कडेन वचपाक जाय, म्हळ्यार जी म्हाजी गायनीक आसा पळय तेजे फुड्यान। सो सावड्ड्यासान मातशें लागीं बी पडटलें न्ही अशें म्हणून या म्हटलें। आनी फाल्यां फूल डे बिजी वचपाचो डॉक्टरा कडेन। सो मागीर परत रिटर्न घरा, हांगासर आमच्या घरा यो, मागीर इतले पयस ट्रॅवल कर, मागीर खूब हॅक्टीक वता, जिवाक बी त्रास जाता आनी जेवण बिवण सारकें जायना न्ही अशें म्हणून म्हटलें घरा कडेनच रावया अशें म्हणून। सो फाल्यां घरा कडेनच रावतली। सो फाल्यां पळोवया, इफ सपोज पॉसिबल जालें न्ही जाल्यार शूट करतले, फूल डे भायरूच आसतले आमी फाल्यां न्ही रे, ना जाल्यार पळयता कशें कितें पॉसिबल जाता। मोस्टली ट्राय करता शूट करपाचें, ओके। आनी आतां घरा वता म्हणल्यार सद्याक तरी काणकोण पावल्या, काणकोण मार्केटान पावली। तर एज युजल खंय वचपाक भायर सरलें आनी हेणें आपलें काम हाडून तेकयलें ना अशें केन्ना जायत ना न्ही। सो आयज बीन युजल अशें हेणें आपलें काम हाडून तेकयलां। आतां तें काम हेजें एकूच बारीकशें काम आसा, सो ते काम करता आनी मागीर हांगच्यान वचपाक भायर सरतलें। खंय मार्केटान ना कांयच ना, डायरेक्ट वचपाचें, ओके। सो चलो मेळटा तुमकां मागीर थोड्या वेळान। घुमटा बी येयल्या, फकत मडकी न्ही, म्हळ्यार घुमटा इन सेन्स मडक्यो चामडे नासतना। तर काणकोण मार्केट आयज सोमार व्हडलें हें ना मार्केटान। तर टायम जो आसा पळय न्हू, तर रातची आतां 8:30 जाली। आनीक तुमी म्हणटली आतांच पावल्या काय म्हणून, तर ना आतांच पावना, पावली उदळ सांजची पावली 5-6 म्हटल्यार कितें तरी पावली दिसता। तर पावली घरा कडेन येवन मातसो रेस्ट घेतलो, कित्याक खूब लॉंग डिस्टन्स ट्रॅवलिंग जाता न्ही, कमर बी दुखपाक लागले, येवन मातशें रेस्ट इन सेन्स तुमकां तर म्हाजो रेस्ट खबरच आसा, न्हिदपाचें ना, जस्ट मातशें आड पडलें बीन, मान च्या करून दिली, च्या बी पिली, मातशें बसलें उलयलें, परचे बेबी शावराचे हें घेतलें, कितें रिव्यू घेतलो थंय त्या सायडीन काकी कडेन, ती दोगांय आसा तेंचे फुडें वचून बसलें बी मातशें, आनी इतलें सगळें करता म्हळ्यार हो टायम जालो। तुमी आतां म्हणटली 8:30 जाली, रक्षाबंधनाक येयला, राखी बांदपाक, राखी कांय नामो निशान ना काय म्हणून। एक्चुली जालें कितें जाणा, म्हाजी चूक, हांवें येता आसतना पयलीं हेंकां सांगप आशिल्लें, म्हाजो ऑन द स्पॉट प्लॅन जालो खरो, बट आयज ऑड दीस न्ही, मंडे पळय सगळें बिजी आसता, हांवें तांकां सकाळ फुडें सांगप आशिल्लें जेन्ना म्हाजो प्लॅन जालो तेन्ना, हांवें तांकां सांगलेंच ना। म्हणल्यार कशें खबर आसा, येता आसतना सावड्ड्या जेन्ना पावलें पळय हांव येवन, तेन्ना हांवें फोन केलो ताका। तर एकलो जो आसा पळय न्हू तो बड्डेक गेला, दुसरो आहा तो आयज सोमार न्ही जामावले गेला देवळांक, तर गर्दी आसता न्ही तो थंय आसा, तिसरो आहा तो हेंची वाट पळयता की हे दोगांय इतल्यान वांगडाच बांदया अशें म्हणून। सो चैतनाक थंयच्यान आपयला, पावस पडटा तो पळोवया केन्ना पावता तो, आनी हे बी ना न्ही म्हण ताका हांवें परत बी फोन करूं ना की यो बी म्हणून, जस्ट सांगलें ताका हांव येयला यो म्हणून। तर पळोवया केन्ना पावता तो, ती आनी आतां कोण ना सद्या। 8:30 जाली, म्हाका लागली भूक आतां, माक म्हटलें तूं जेवण गरम कर, हांव जेयता, हे केन्ना येता ते येवं, मागीर रेडी जावन राखी बांदया अशें म्हणून, वेज न्ही हरशीं बी।
तर पळयता आयज कशें पॉसिबल जाता तें, नाजाल्यार फाल्यां बांदतले. सपोज फाल्यां बांदलो न्ही जाल्यार रक्षाबंधनाचो राखयेचो जो क्लिप आहा पळय तो हेकाच एड करतले, फाल्यां दुसरो व्हिडिओ आसा पळय ते करतले. पळयता कशें कितें जाता तें. ओके, सो पळोवया. पावस मातसो बारीक जाता, म्हळ्यार भरपूर पावस पडटा, मातसो आतांच बारीक जाला. पावस न्ही भरपूर पडटालो, आतांच मातसो बारीक जाला. तर पळयता कोण केन्ना पावता ते. तो एकलो आसा तो बड्डेक गेला, तो बेतलांक खंय तरी, पळोवया केन्ना येतात. आनी तो जांबावले देवळान आसा म्हणटालो, लायनीक रावला म्हणून. सो म्हाज्या पयलीं सगळे भायर सरलेले, हांव पावच्या पयलींच. तर पळयता कशें कितें जाता तें. मुखार तुमकां अपडेट मेळटलोच, कळटलेंच कशें कितें तें. ओके, सो चलो मेळटा थोड्या वेळान. ओ मिलिंद मिलिंद रेंदेर हाँ मिलिंद रेंदेर हाँ नो झगड़ा निकू. ये अभी 15 अगस्त को मिलिंद रेंदेर होने वाला है. इधर देखो. हेलो दोन थोड़ा सा गुड गुड थोड़ा सा घे तू फुले ना ना असा म्हणून माकडेन दी मोबाईल घे घे नेया. होय सध्या टर्न उलटं कर हां होय सध्या ना खंयच्यान घेवन कळ्ळें खबर सांगपाची. उजू कोण सांगता की बिबू का हां खाली फुलतली हां तशी दवरा काना. तेरा हजार नाही लाईत तू काम आज राखी बांधतालो. निकू दोय बंद कर. निकू बरी लागली मरे. मग सारखं बस. खाली फुलतली फुला ते दोन तशी दवरपाची हां. मिलिंद रेंदेर दवरतलो. रेंदेर इकडे पण रे सोना खायचं वर्ष हात भरताल मग गेलं बेजार आहे ना देऊन देऊन बेजार आहे. दिलं काय अरे दोन गिफ्ट दोन गिफ्ट दिवपा पडटली. दोन बांधलेल्या तांबडी बांधवा हा कसली भगवा तांबडी बांधा बरी. किधर है तुम्हारा तुला मारत मर निकू को हो म्हण मरे हो घे खय रा तू खय रे निकले मिलिंद तो मिलिंद रा 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 त्यांक दोर त्यांक याची बांध. अरे अस्कर उठ बाय कमरा राहिलाय. द्राक्षाची म्हणतात ते दवरता न्हू चैतन बी तशी दवरता तुका द्राक्षा बांदपाची सोना बी सोना वर्साल तरी काडबा ना द्राक्षी बांध बाबा नाडलं खंय व्हडलें तू खंयचा घे घे एक खंयचे घे हे नाका घे रे तू हे कसल्यानी रे डायबिटीज दिसता. असा न्हू ते गेली वाचा म्हणले आता बान एक वांगडाचो अस्कर रे सारखं बस. मिलिंद रेंदेर पाय पड हां पाय पड म्हाका हां पाय पड मरे कसे दोन्ही हातलाय पाय पड बेगीन लगन जा बेगीन जाय नाका मागीर जा फुल दिसता नाक रे तू पाय पडटा रे हां तो वाटत दिसता चड न्ही 2 महिन्याला आले तो निकू हांग पळय.
तो तर आगे पट्टू म्हणून ते येते. किती भरपूर खाल रे असं ते सांग मला पाय पड पाय पड ना पाय पड पाय पड पाय पड पाय पड पाय पड रे ए बकले पाय पड रे हसत काय पट्टू मरतो मी काय